नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। राज्यातले 85 कोरोना दुयेंतींक दिसूंक लागल्यात सिम्पटम्स। 8 जणांचेर खासा लक्ष, बाकीचे सगळे असिम्प्टोमॅटिक। कोरोनाचे बाबतीत गोय तिसरे स्टेजीत। कोरोना पॉझिटिव्ह सोंपलो काय कोरोनाचो संसर्ग जावप कुस्तार। काळजी घेवंक निमणे संस्कार करपाक ना बंदी। बॉडी पुराय पॅक करूनच सुपूर्द, दोतोराची म्हायती। कांयच सांगिनासतना 2 कोरोना बॉडी फोंड्या मसणभुंयेंत लासल्यो। पालिकेची ताकतिकेची बसका। हाच्या फुडें कोरोनान मरण आयिल्ल्यांची बॉडी हाडटा जाल्यार पालिकेक पयलीं कळोवचे म्हूण मागणी। आणि एप्रिला सावन गोवा डेअरीच्या दूधकारांक 3 रुपया वाडोवन दिता म्हणटा ताचे कितें जालें? जुलय आयलो तरी कांयच हालचाल ना। दूधकार दितात आंदोलनाची शिटकावणी। अंजुणा लाच घेताना पंचाक रंगेहात अटक। 2 पंच फरारी। अँटी करप्शन ब्युरो करता प्रकरणाची चौकशी। हप्ता वसुली रॅकेट एक्सपोज। राज्यातले कोरोना दुयेंतींतले 85 दुयेंतींक जोर, ताप, खाक अशी लक्षणां आसात। 8 जणांचेर खासा लक्ष दवरलां, बाकीचे सगळे असिम्प्टोमॅटिक म्हूण कळटा। कोरोनाचे बाबतीत गोंय तिसऱ्या स्टेजीत पावला म्हणपा सारकी परिस्थिती जाल्या। गांवांनी नवे दुयेंती मेळूंक लागल्यात। कोरोनाक आळाबंद घालूंक आतां सरकारान एखाद दुसरो दुयेंती मेळिल्ल्या वाठारांतूय हॉटस्पॉट म्हूण खासा लक्ष दिवपाक सुरवात केल्या। राज्यांत दिसपट्टी कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। 700 वयर एक्टिव्ह केसी। तातूंतले 85 जाणांक जोर, ताप, खांक अशी लक्षणां दिसतात। 8 जणांचेर खासा लक्ष दवरला। कोरोनाचो कम्युनिटी ट्रान्समिशन जाला म्हूण मुख्यमंत्र्यान शुक्राराच कबुली दिल्या। गांवांनी वाडटा त्यो केसी पळयल्यार कोरोनाची तिसरी स्टेज सुरू जाला म्हणपा सारकी परिस्थिती आसा। म्हापशा गंगानगरांत आनीक एक कोरोना दुयेंती मेळ्ळो। We are still, there were few breaches where the people in that area think I gobra ki kashi वाट आसा तशी वाट आसा. So today morning I got a few complaints that हांगसून लोक येता, इवन आमच्या हांव रावतात थंय तेजी कॉलनी फाटल्यान एक पांय वाट आसा, तर थंयसून येवंक लागले लोक. तर सकाळी फुडें कोणें म्हाका सेंट झेवियर्स कॉलेजी बाजून थोडीं घरां आसा तेंच्यांनी फोन केलो सांगपाक की अश्यो लोक देंवता म्हणून. So immediately police were sent there and those boys also have become very vigilant where they are sitting and watching who is coming and who is going. Not to panic, we are taking necessary precautions to contain the situation. तशेंच immediately थंय कंटेनमेंट झोन म्हणून आमी केलो. पुलिसान इमिजिएट एक्शन घेतले. नासनोडा रावपी एका पुलिसाक कोरोना बादलो. गांव 7 दीस बंद. दिवचले साळांत 2 दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत हो वाठार बंद केला। सांखळे मुजावर वाडो लघु प्रतिबंधीत वाठार म्हूण डिक्लेअर केला। मोल्ले कॉलनींतल्या सगळ्या लोकांचो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव्ह। इमिडिएटली त्या पेशंटाक आमी शिरोड्या शिफ्ट केली आणि त्यांचे जे रिलेटिव्स आशिल्ले 4 जाण रिलेटिव्स आशिल्ले त्यांचे आमी स्वॉब घेतला हांगसर आमचे CHC साखळे आणि तांकां आमी मय रेजिडेन्सीक शिफ्ट केली। ऑलमोस्ट 150 लोकांचे ते सगळे लोकांक कडेन तांकां स्वॉब कलेक्शन केलें आणि ती एरिया मिनी कंटेनमेंट झोन अशी डिक्लेअर आमच्या कलेक्टरान केल्ली आसा आणि ताका लागून आमी ते सगळे एरिया भितर जे जे पळय लोक आसा तेंचे सगळ्यांचें आज स्वॉब कलेक्शन केल्लें आसा आणि आतां चालू आसा सद्याक। आणि तशेंच आमी पयर मोर्ल्यां अंजुना मोर्ल्यां ही एरिया आशिल्ली थंयसर एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, त्यांचे आमी अरावंड 170 सॅम्पल्स काडिल्ले, ती सगळी नेगेटिव्ह मेळ्ळी। कुडतरे प्रतिबंधीत वाठार म्हूण डिक्लेअर। कुडतरेच्या लोकां खातीर कुडतरेनूच कोविड केअर सेंटर जावचें म्हूण मागणी। लोकांक कोरोना विशीं जागृती कार्यावळ दवरिल्ली। आणि आमगे ट्रेंड पळयत जाल्यार मोस्ट ऑफ द केसीस आर इन फ्रॉम सांदेव उडन भाटी दॅट एरिया एंड नाव कलेक्टर हॅज टेकन अ डिसिजन ऑफ मेकिंग दॅट इज अ कंटेनमेंट झोन. कलेक्टरान केलें तें. कुडतरे लोकांक भायर वचपाक दिसलें तेका एक बरी सर्वीस कोवीड सेंटरींग करचो अशें मागता, पूण उणी जालें बरें जालें, मायज जाता हिंगा एक म्हगे कदान म्हगे एक सजेशन. आतां सरपंचान सांगिल्ले भाशेन आमकां हिंगा लोकांक पयस व्हरपाक नाका, गरज ना. कंटेनमेंट एक सॅनिटायज येते आमगेलो हें करूं जाय न्ही, जाल्यार आमी काय हॉल कोवीड सेंटर दिये
कोविड सेंटर जर कुट्ट्यान केलो जाल्यार आमकां बरें जातलें. कुंकळे कोरोनाच्यो 2 केशी मेळ्ळ्यो. 7 दीस लॉकडावन. सो आम मिटींग गेली आनी ट्रेडर्सान आनी सिटीजनान आम सपोर्ट केलो. आम रेडी आहाय लॉकडावन करपाक, तुमगे आमकां हेल्प जाय म्हण. सो सगळ्यांनी काल डिसिजन घेयलें. आमी हाल्या संडे 28 ते नेक्स्ट संडे 5 जुलय पासून आमी लॉकडावन दवरचें म्हण. आनी ट्रेडर्सान आम सांगलें आमगे तुमकां फूल सपोर्ट. आनी कुंकोड आमगे केस जाले ते अशे 2 जाण IDC आनी सिंपल्यार म्हणो ते भायले. सिंपल्यार केस आहा ती भायल्या भायर तो रुमा येवपा पावलो ना. तो भायल्या भायर तो थिंगा तेगे केस हें जाली तो थिंग मेळ्ळो. ते भायलेल्या गोऱ्या कडेन थिंगाय हांवें काल सॅनिटायज केलां. आनीक जे आमगेले बाळ्ळी कुंकोळे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा थिंगाय एक बायल आनी ह्यो दोनी बायलो काजरा गेलेल्यो मेन म्हळ्यार खूंय आंबेली. थिंगसो तांकां हें जालां, हें कोरोना वायरस जालां. सो लोकांक आमी सांगिलां एक्चुली भिवपाक गरज ना. सो कोरोना आतां हें आमी ताका फायट करपाक जाय. आतां कित्याक सगळ्याक लॉकडावन केलो म्हूण एक सोल्युशन ना. हें म्हाका दिसता तातूंत कितें लॉकडावन करूंक शकता. चिंचिनी सुकळटाय कोरोनाची केस. 4 दीस लॉकडावन. That we have started a lockdown from 25th to 28th of this month, and the lockdown means we will be open, going to keep a market open from 7 to 10. After 10 o'clock, the whole market will be shut down, and on Sunday the whole day will be shut down. Okay, it is just because of nothing, but it's just because to prevent spreading of this virus. कोरोना पॉझिटिव्ह एकदा मेलो काय व्हायरसाचो संसर्ग जावप कठीण. श्वासोश्वास बंद जालो काय जालें. मात कोविड-19 पेशंटाची बॉडी सारकी प्लास्टिकांत बांदून हाताळची पडटा. फॅमिलीक निमणे संस्कार करपाक सरकारान कसलीच बंदी घालिना. प्रत्येकाचे धर्मा प्रमाण निमणे संस्कार करचे. दोतोर मधू गोडकिरेकाराचो प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. सध्या कोरोनाची साथ सुरू आसा. गोंयांत 2 जाणांची दुखेस्त मरणाय जाली आनी ते निमतान एक चर्चा सुरू जाली की मरण करप कितलें सेफ किंवा मरण करता आसतना काळजी खंयची घेवप आनी डेड बॉडी पासून लोकांक धोको आसा काय कितें. ह्या खातीर आमी सगळ्यांक एक पयली गजाल ही जो व्हायरस ट्रान्समीट जाता तातूंतलो पयलो प्रिंसिपल हो की तो श्वासोश्वासांतल्यान जावपी दुयेंत. म्हणटकीर खोकलेंतल्यान जेन्ना आमी खोकली काडटा तातूंतल्यान तो हवेंतल्यान दुसऱ्या कडेन वयता. आतां जेन्ना एक मनीस एक्सपायर जाता तेन्ना पयलें कितें जाता काय म्हळ्यार तेजे श्वासोश्वास बंद जाता. म्हळ्यार तें ट्रान्समिशन जें कितें आसा की ताका खोकली येवन तो श्वासोश्वास करता आसतना शीक येवन हवेक तो व्हायरस पडटलो तें जायना. आतां तें सुरवात तो जितो आसतना समज कितें जितल्या खातीर पडला आसतलें तें थंय आसतलें आनी ते खातीर ज्यो SOPs आसा त्यो ठरयलेल्यो आसा. म्हणजे जर समज हॉस्पिटलांत तो एक्सपायर जालो जाल्यार ताका कसो क्लीन करप ताका कसले तरेची स्पेशल बॅगां आसा ताका. WHO MCR हांच्यो ज्यो गायडलायन्स आसात तातूंत कशें म्हणटा की समज कोण एक्सपायर जाल्लो आसलो जाल्यार जो पर्यंत ताचे आमगेले डायरेक्ट नाकाचे तोंडाचे जर हें लागलें आसना जाल्यार आनी जर काळजी घेत हँड वॉशींग मास्क तितून व्हडली गरज ना कित्याक ताका ती रेस्पिरेशन जायना जाल्यार तितूंतल्यान ट्रान्समिशन जायना. पण हँडल करता आसतना काळजी घेवंक जाय. दुसरो प्रश्न येता की जो सगळ्यां खातीर आसता आमी फ्युनरल करचें काय ना. सद्याचो प्रोटोकॉल आसता तातूंत फ्युनरल करूं जायना. फ्युनरल म्हणजे ज्यो विधी आसात त्यो करूं जायना अशें कोणीच म्हणूना. एकूच आसा की बॉडी घरा व्हरूंक मेळना. बॉडी हॉस्पिटलांच्यान डायरेक्ट जी मसण आसतात क्रिमेटोरियम आसतात सेमेट्री आसतात थंय व्हरपाची आनी ती कवर करून व्हरपाची. गायडलायन्स आसात सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तातूंत कशें म्हणलां की चड लोकांक फ्युनरला भितर घेवपाक मेळना. ते पळोवपाक कमीत कमी घरांतले सामके कोण लागींचे आसात तांकां बॉडी उगडूंक मेळना. पण ती अशी तरेन पॅक केल्ली आसता की तोंड तेजें ओपन आसता. जे कितें विधी करपाच्यो ज्यो आतां धर्मा प्रमाणे ती विधी करपाची आतां मेकळीकायेक दिल्ली आसा. म्हणजे समज आतां हिंदू आनी कोण जे अग्नी दितात तांकां क्रिमेशन्स करूंक मेळटा. मुस्लिम्स हिंदूज जे पुरतात
हांकां पुरूंक मेळटा, पण तांणी कंडिशन्स घातला की पुरतले जाल्यार 8 फूट खोल खड्डो मारून ते पुरपाचे, ताच्या रिलेटिवाक ताका अग्नी दिवपाक मेळटा. पण हें आतां लोकांक एज्युकेट करपाची गरज आसा. तशेंच ज्या कोरोना पेशंटांक गरज आसा तांच्या बरोबर फामिलींचो वांगडी रावपाक हरकत ना, मात चडशे लोक खंय मुखार येनात. जो कोण पॉझिटिव्ह दुयेंती आसा आनी एडमीट जर केल्लो आसा ताका आतां आमी प्रिकॉशन्स घेवन कोणा सोयऱ्याक तेच्या वांगडा रावपाक परमिशन आसा. पूण आतां मेरेन जो अनुभव आसा फक्त धाकटे हेज्या भुरग्यांची आवय जर सोडीत जाल्यार अजून कोण रावपाक फुडें येना. जेन्ना सरकारान एलो केला हाजोच अर्थ आसा की प्रिकॉशन घेतल्यार ते ट्रान्समिशन तितले जे असिम्टोमॅटीक लोक जे आसतात की हे आसतात तांकां जायना. पूण आजून लोकां मदीं इतलें भंय आसा की आपल्या खऱ्यांची गरज आसा तांच्या फुड्याक सुद्दां एक आमकां हॉस्पिटलांत ऑप्शन दिवन सुद्दां लोक रावनात. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. हाचे फुडें कोरोनान मरण आयिल्ल्यांची बॉडी निमणे संस्कारा खातीर फोंड्या हाडटले जाल्यार पयलीं पालिका मंडळाक कळीत करचें. फोंड्या पालिकेच्या खासा बसके उपरांत नगराध्यक्षाची सरकारा कडेन मागणी. तशेंच जांकां मरण आयलां तांच्या गांवांनी जर मसणभूंय ना अश्योच बॉडी फोंड्या हाडच्यो म्हूण मंडळाची सरकारा कडेन मागणी. कोरोनान मरण आयिल्ले 2 जाणांच्या कुडींचेर कोणाक कळनासतना सरकारान फोंड्या मसणभुंयेंत निमणे संस्कार केल्ले. ह्या घडणुकेचे फाटभुंयेर फोंडे पालिकेन खासा बसका घेतली. बसकेक फोंडेचो आमदार रवी नायकूय आशिल्लो. आणि आयची मिटींग ही ताबडतोब घेतल्याचो फायदो एक जालो की सगळ्यांक कळोन चुकलें कितें म्हणून ते डेड बॉडी म्हणजे ज्यो कोरोना भायरस हें जाल्ले जायत न्ही, इफेक्टेड जाल्ले जायत न्ही, तर मेले नंतर त्यांच्या बॉडीच्यान तो वयता म्हणून आनी ते बॉडीचो कांय इफेक्ट जायना म्हणून. सो हेच्या फुडें तुमी भायल्यो ज्यो बॉडी समज हांगा हाडलेल्यो तुमी हेजे मुखार तुमी डिस्पोज करपाक दितले हांगासर? आमी ती बॉडी हाडचे पयलीं थंयच्यान मॉर्गाच्यान भायर काडचे पयलीं आमकां कावन्सिलाक इन्फॉर्म करप. चीफ ऑफिसराक जर इन्फॉर्मेशन तेका येयलें एज अ डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून तर तेका येयलें जाल्यार तेणें आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय अशी बॉडी आसा डिस्पोजलाक, जेणे करून आमचे त्या वार्ड कावन्सिलराक तेंकां आमकां अवेर करपाक जाय अशी बॉडी येवपाची आसा डिस्पोजलाक. सो इन्फॉर्म केल्या उपरांत तुमी एलावड करतले भायली सुद्दां बॉडी आसा जाल्यार? भायली सुद्दां बॉडी आसली जायत न्ही जाल्यार आमी केन्ना आतां सगळ्यांक सांगलां न्ही, आतां गोवोरमेंटाकडल्यान डायरेक्शन येतलें की म्हणून की भायली म्हणजे जेंचे कडेन मसण आसा, जे गांवांत मसण आसा डिस्पोज करपाक त्या गांवांत तेणी करची, जे कडेन ना. आतां थोडे पंचायती कडेन आपली जागा ना कोणाली प्रायवेट हितून आसा, प्रायवेट हितून मरण करता आनी जेचे कडेन आपली जमिनूच ना मरण करपाक, मागीर ती बॉडी आमी ही 2 बॉडी अशें जालें आमकां कांय खबर नाशिल्ली आनी आमकां थोडी म्हायती जाय आशिल्ली. लोकांक आमकां कॉन्सिलरांक म्हायती जाय आशिल्ली, आमकां सगळ्यांक म्हायती जाय आशिल्ली. तर ताका लागून आमी सांगलें रितेश नायक आनी आनंद नायक आनी विलियम आसा आदियार आनी लेटर करप आनी मिटींग आपोवपाक लाय. तेंच्या प्रमाणे अशें मिटींग आसली, ती मिटींग आयज जाली. आमचें म्हणणें कितें आशिल्लें की आतां म्हायती करून घेवपाची की हे कोरोना संबंदी कितें ते बॉडी जाळे नंतर तेजे इफेक्ट कितलो उरता. बॉडी जाळे आमच्या फोंड्या मिसळी तेन्ना 2 बॉडी हाडून जळ्ळे, पूण ते आमकां कांय खबर ना. अशें वेळार आमकां जाय आशिल्लें कित्याक आमकां कळपाक तेजो कितले पर्यंत इफेक्ट जाता. त्या प्रमाणे आतां डॉक्टर बोडकेरेकर हेणें आतां सगळी म्हायती दिल्या. आमचें म्हणणें कितें आसा, इवन तेणी पळय जे आसा हांगसर वास्कोची तेजी मसणी तर ते केल्ले आतां डॉक्टरान सांगले त्या प्रमाणे जाल्यार तेजे कांयच परिणाम जावपाचो नाशिल्लो, कांयच इन्फेक्शन जावपा नाशिल्लें. ते मनीस मेले नंतर लास्ट नंतर तेजे कांयच कोरोनाची कांय संबंद उरना, तेजी हे उरना, जंतू कांयच उरना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एप्रिला सावन गोवा डेअरीच्या दूधकारांक 3 रुपया वाडोवन दिता म्हणटा ताचें कितें जालें? मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थ केल्ली, मात गोवा डेअरीची जुलय आयलो तरी कांयच हालचाल करिना म्हूण दूधकार बेजार. आत्र्या पैऱ्यान प्रशासक बदलतात अशें चालू उरलें जाल्यार आंदोलन करतले म्हूण तांची शिटकावणी. लॉकडावनात दूध उत्पादकांक स्थिरता आयल्या. डेअरी दूधकारांक पयशे वाडोवन कित्याक दिवंक सोदिना म्हूण तांचो प्रश्न. 2 मार्चाक आमकां मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग दवरली आनी ह्या मिटींगेक संयुक्त मिटींग दवरली. आनी त्या मिटींगेक आमी दूधकार, एडमिनिस्ट्रेटर, डेअरीचे एडमिनिस्ट्रेटर, डेअरीचे अधिकारी हांकां मुख्यमंत्र्यान तांच्या शासकीय बंगल्याचेर आपोवन घेवन आमचो प्रश्न सुटावो केलो
अशें म्हणून आमकां सांगलें आनी इन्स्ट्रक्शन्स दिली की 1 एप्रिलाच्यान आमचें दूद जें आसा तें 3 रुपयांनी वाडयात अशें म्हणून सरळ सरळ इन्स्ट्रक्शन दिली. पण 1 एप्रील सोडून आज जुलय आयलो जाल्यारूय शेतकऱ्याच्या हातान अजून 1 रुपया पडूना. आज अशी परिस्थिती दिसता की ही जी सहकारांतली जी ही अशी सगळी इन्स्टिट्यूशन्स आसा ही इन्स्टिट्यूशन हळू करून काबार करता काय कितें अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा की आमचो प्रश्न अजून पर्यंत सुटावो जावना. हाज्या खातीर आमी तांच्या बरोबर आमकां एक आपोवन घेवन ताणें मिटींग केली डेली आनी त्या मिटींग केल्या नंतर आमकां अशें सांगल्यार गेलें की आतां डेरीची अशी परिस्थिती ना, डेरीची तशी परिस्थिती ना म्हणून आमी अशें करूं शकना. म्हणल्यार आमकां आतां प्रश्न पडला की डेरीची परिस्थिती ना म्हणून दूदकारांक कित्याक मरप? कित्याक दूद उत्पादनान खंयच घट जाल्ली ना. उलट दूद उत्पादन एका स्थिर पोझिशनाचेर येवन रावला. 4 प्रशासक जाले जाल्यार 4 प्रशासक आनी हे सरकारी प्रशासक म्हणून आयले जाल्यार प्रश्न असो उपस्थित जाता की सगळ्यांक फक्त येवन अभ्यास करूनच वतले काय कितें? म्हणजे ही डेरी जी आसा ती परीक्षा केन्नाच जावची ना, फक्त अभ्यास जातलो. म्हणजे आमी आंदोलनाचो मार्ग जो आसा काय ना तो आंदोलनाचो मार्ग आतां ह्या काही दिसांनी फुडें व्हरपाचो आमी विचार चल्ला आमचो. हंजूण पंचायतीच्या एका पंच वांगड्याक भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान ताब्यात घेतला. थळाव्या बिझनेसमॅनाकडच्यान हप्ता वसुली करपाच्या प्रकरणात चौकशी सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वजरात वागातोर हांगा सुरू आशिल्ल्या एका प्रकल्पाच्या धनिया कडल्यान 3 पंच वांगड्यांनी लाच मागिल्ली. धाड घाली तेन्ना पंच हनुमान गोवेकार एसीबीक सापडलो. पळून गेल्ल्या 2 पंच वांगड्यांचो सोद चालू आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. वाडे कुर्डी आणि नेत्रावळी पंचायत उस्कारा फाटल्यान संजीवनीक चडसो ऊस सांगे मतदारसंघांतल्यान हेच पंचायत क्षेत्रांतल्यान वता. उस्कार जो निर्णय घेतले तांकां खंय पंचायतीचो तेंको आसतलो. संजीवनी हो गोंयचो एकमेव साखर कारखानो बंद जाता म्हूण बोवाळ जाल्लेचे फाटभुंयेर पंचायतीची ही भुमिका. हे उशेलकार आतां आमकां सदांच आमकां रिक्वेस्ट करता फॅक्टरी बंद जाल्यार आमी कितलीं वर्सांनी सरकार आमकां कितली पर्यंत दितलो. हो जर लोकांचो फ्रंटचीन आसा आनी लोकांनी खरोखर लोक कर्जबाजारी जाल्ले कडेन लोक आत्महत्या करपाक परिस्थिती पावले कडेन आसा. भयभीती जाल्ले कडेन आसा. तुमी कितें एसिडेंट जालें हांगा? आमी तांकां सांगलां आमी ह्या शेतकऱ्यांक उस्कारां आमी सांगलां आमी पंचायत टू तुमचे फाटल्यान आमी सदांच आसतले आनी ह्या सरकारान तुमकां योग्य तो निर्णय तुमकां झगडपाक आसा. तुमकां जे वेळार तुमकां गुलो मारपाक जाय जे सरकारा कडेन वचपाक जाय त्या वेळार आमकां सांगा आमी तुमी बराबर आसा. पूण आमकां एकूच आहा 5 पंचायती वतीन हें आसा की एक डिसिजन आसा की आमगेल्या ह्या शेतकऱ्यांक एकाय रस्त्यार उडोवपाक आमी दिवचे ना. घडये संजीवनी फॅक्टरी बंद जाली जाल्यार सरकारान खंय निदान उस्कारां मुखार फुडलो रोड मॅप तरी दवरपाक जाय. आनी फुडें सरकारान सांगलां की तुमकां आमी वेवस्थीत सेटअप करता. तो कितें सेटअप करता आमी तेंकां रिटर्न तशें दिलें की आमी शेतकाऱ्यांक सांगपाक मेळटलें आनी सरकारा कडेन आमी तडजोड करपाक आमी तयार आहा. पूण सरकारान आमगेलें आमकां वेवस्थीत हाताळपाक पडटा. ह्या मिटिंगेक कोणी कितें सांगलें एश्युरन्स कितें दिलें? एश्युरन्स हे मिटिंगेक तेणें फक्त म्हणलें कितें आमकां सपोर्ट करपा खातीर मिटींग. हो आमच्या पोटा पाणयाचो धंदो आहा. हो आमकां बंद करचो अशी अजिबात इच्छा ना. पूण जर सरकारा कडेन चलत ना जाल्यार मागीर आमकां पर्यायी वेवस्था निवडची पडटली. उपाय ना. कित्याक अशें जर रड मरत आमकां मारले जायत जाल्यार शेतकार एक दीस हे आज 900 आसा फाल्यां 100 सुद्दां आसचें ना आनी शेतां सरकार प्रोत्साहन दिता ही खोटी गोश्ट ठरतली गोंयांत. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. बार्देश काणकांत फातोडेर परब डेकोरेटर्स दुकानाक उजो लागून 10 लाखाचें लुकसाण जालें. दुकानांतले डेकोरेटराचे कॅटरिंगाचे सामान तशेंच 6 पॉवर जनरेटर 3 स्कुटरी आनी 1 मोटारसायकलूय लासली. फायर ब्रिगेडीन 2 वरां झुजा पावड्यार काम करून 20 लाखाचें सामान साल्वार केलें. गोवा बोर्डाची डायरेक्टर वंदना राव गोंयच्या शिक्षणीक मळाक सांबाळपाक फेल. ग्राउंड रियलिटी पळयनासतना ऑनलायन शिक्षण पद्दत आनी शाळेच्या पावंड्यार चलिल्लो गोंधळ पळयल्यार गोंयांत दुसरो डायरेक्टर नेमचो म्हूण प्रोग्रेसीव फ्रंटाची मागणी. शिक्षण धोरण करूंक सल्लागार समिती तरी नेमूंक जाय आशिल्ली म्हूण आदलो शिक्षण संचालक पांडुरंग नाडकर्णी उलयलो. पूण हे ऑनलायन एज्युकेशन प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक आसचें काय कितें? प्रायमरीच्या भुरग्यांक आसचें काय कितें? हो प्रश्न आसा. आसचें जाल्यार कितपत आसचें? दिसभर तांकां आमी ऑनलायन शिकयतले. कारण कर्नाटकान 5वी पर्यंत बॅन केलो. पूण एकेडेमीक नॉलेज आनी एज्युकेशनल प्लॅनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें खूब जाण कमी आसता. पूण तरी पूण जे आसा तांकां घेवन
तातूंतल्यान ते सगळे वेवस्थीत ही कोर कमिटी बाबा आठवड्याच्यान एकदां मेळटली, सरकाराक सल्लो दितली आनी तातूंतल्यान सरकार कितें फुडें वचपाचें कशें वचपाचें हें सगळें ठरयतलें. एक कमिटी एज्युकेशनाची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करूंक जाय आशिल्ली इमिजिएटली. जेन्ना हे पॅन्डेमीक सुरू जालें पळय त्याच वेळार खरें म्हणल्यार एक एक्सपर्ट कमिटी तांच्यांनी कॉन्स्टिट्यूट करूंक जाय आशिल्ली. बिकॉज बीइंग IAS ऑफिसर आतां आसा ती शी मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्पिटंट. एडमिनिस्ट्रेटिवली नाही, अकॅडमिक काही गोष्टी ना जाल्यार ताका जर अशी कोर कमिटी घालून जर दिली जाल्यार शी मे सीक एडवायस. बट एक डायरेक्टर आनी एज्युकेशन असो फील्ड आसा जे फिल्डान एज्युकेशन डायरेक्टर हो सरान म्हटलो तसो जेका एकाडेमीक खबर आसा तो आसचो. जो एक टीचर आसा जेणे सकयल्यान वयर पर्यंत शिकयत येयल्यान जेका टिचर्सांचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, स्टुडंट्सांचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, गांवांतल्या स्कुलांतले प्रॉब्लेम्स खबर आसा, अशे वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम्स खबर आसून तातूंतल्यान सोल्युशन काडपाची जेची तयारी आसा अशा प्रकारचो डायरेक्टर आसचो अशें आमचें तरी मत आसा. कारण आमी जर पळयलें की जे प्रेझेंट डायरेक्टर जे आसा त्यांची केपेबिलिटी बद्दल हांव डावट घेना. बट जेन्ना कोणी तेंचे कडेन वता तिजे अशेंच म्हणणें आसा आय हॅव नो टायम टू डिस्कस. ती थोड्यांक गेल्ल्या लोकांक गेट आउट म्हणून धांवडयता, सेल्फ हेल्प ग्रुपार तेंचे कडेन उलोवपाक गेले तांकां गेट आउट म्हणून धांवडयतात. सो अशा प्रकारचो डायरेक्टराचो एटिट्यूड आसचो न्ही बेजिकली. सो असो डायरेक्टर जाय जो डायरेक्टर सगळ्यांक समजून घेतलो आनी शिक्षण बेजिकली जे आसा ते एडमिनिस्ट्रेशनान चलचें न्ही. रिप्लेस द डायरेक्टर. तिचे बरें काम खंय तरी तिची जी केपेबिलिटी आसा, तिची जी क्रेडिबिलिटी आसा, तिची जी एफिशियन्सी आसा ती आनी खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान बरी फुलून येवंक शकता. भाटीकार स्पार्क क्लिनीक होमिओपॅथीक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे गोंय फाट्यान फोंड्या फ्री इम्युनिटी बुस्टर डोस मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे खाला फोंड्याच्या 5000 बुस्टर डोस लोकां मेरेन पावोवपाचे टार्गेट. भाटीकार स्पार्क आमचे क्लिनीक आणि होमिओपॅथीक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा ब्रांच यांच्यातर्फे आज आम्ही टोटल 5000 बुस्टर डोस इम्युनिटी बुस्टर डोस कोविड-19 इम्युनिटी वाडोवपा खातीर आज हो प्रोग्राम आमी आयोजीत केला. हाच्या पयलीं आमी आतां फोंड्या म्युनिसिपालिटीकूय ह्यो दिल्या. आमी खुबश्या पंच एरियेनी आमी हे दिल्ले आसा. खुबश्या लोकांक आमी ह्यो मेडिसिन्स पावयल्ल्यो आसात कित्याक सोशल डिस्टन्सिंग आनी गर्दे खातीर आज हो कॅम्प चालू उरतलो आनी आयच्यान फुडल्या 8 ते 10 दिसूय जितल्या पर्यंत मेडिसिन्स आमचे कडेन अवेलेबल उरतली आमी ह्यो मेडिसिन्स लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करतले. त्यांचे प्रोटोकॉल आणि गायडलाईन फॉलो करून आम्ही होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा ब्रांचच्या वतीन आर्सेनिक R30 हे मेडिसिन एज अ इम्युन बुस्टर डोस म्हणून गोंयकारांक दिवपाचें ठरयलां. आतापर्यंत आम्ही जवळजवळ 25,000 लोकांक कवर केला आणि डॉक्टर केतन भाटीकर स्पार्क आणि NGPच्या वतीन आम्ही आता फोंड्याकार जवळजवळ 5000 फॅमिलीज कवर करतली. एका पोर्टलान 5 ते 6 लोकांचो डोस आसा. फॉर अडल्ट्स अबाव 15 years of age it is 5 pills once a day for 3 days, early morning on empty stomach. आणि 15 वर्सां सकयल भुरग्यांक 3 गुळयो दिसांतल्यान एकदा 3 दिसां खातीर. गरज पडली जाल्यार हो डोस नेक्स्ट मंथ रिपीट करपाक मेळटा. हो डोस चालू आसतना हरवो कांदो, लसूण, कॉफी पिवपाची ना फॉर 3 days. This medicine is completely safe without no side effect and it will not interfere with any other medicines you take. खबरो हांगा चोपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.